माताली। हरे कृष्ण प्रभु। दंडोत प्रणाम प्रभु। टेक ओवर प्रभु। हरे कृष्ण माताजी. मस्त धन्यवाद तुमका ती सुंदर जावनो यावर असा दीक्षा घेऊन परमपूज्य जयपताका स्वामी महाराजाला अनुग्रह घेतले का. थँक्यू व्हेरी मच माताजी. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी. यशोदानंदन व्रज जना रंजन यमुना तीरवनचारी. यशोदानंदन व्रज जना रंजन यमुना तीरवनचारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. सगळ्यांचे स्वागत असा आयच्या भागवत प्रवाहा सेशनांतू सुरवेरची स्कंदाच्या कडेरचे अध्याय मी चर्च करूवत असाच्या आजी हंतु आम्ही श्लोकात एक श्लोक वजनम कसूर करूया. या 19th चॅप्टराचे दोन्हीचे श्लोक श्रीमद भागवतमाचे आयचे अध्याय चर्चे विषयाचे अध्याय. ध्रुवं ततो मे कृतदेव हेलना दुरत्ययां व्यसनं नाति दीर्घः तदस्तु कामं त्वग निष्कृताय मे यदा न कुर्यं पुनरेव मे अद्धा.
हाजे अर्थ अशी आसा ध्रुवम शुअर अँड सर्टन तथा देयरफॉर हे कोणे वाचिताच हाजे सुनाव सर वाचितु प्रभु यस यस माताजी ध्रुवम sure and certain tata therefore may my krita deva helanath because of disobeying the orders of the Lord duratyaya very difficult vyasanam calamity na not ati greatly dirghat hara that astu let it be kamam desire without reservation he certainly agha since nishkritaya for getting free me may my yatha so that no never kuryam shall I do it punah again evam as I do have done adha directly Prabhu. यस Translation by Srila Prabhupada Jai Srila Prabhupada. King Parikshit thought, due to my neglecting the injunctions of the Supreme Lord, I must certainly expect some difficulty to overcome me in the near future. I now decide without reservation that the calamity come now, for in this way I may be freed of the sinful action and not commit such an offense again. हरे कृष्णा गुरुवार चरणारविंद नमस्कार करून कृष्ण परमात्माला मागून घेता असा की आयच्या श्रीमद भागवतामाची सेशनांतू दोन अक्षर उल्लोचे अवसर मंडल श्रेयस राधाकुंड प्रभू कृपामितीनं या चॅप्टराच्या हेडिंग आम्ही पळयलेरी आमकां दिसू पुरो की सुखदेव गोस्वामी नेवचे सीनियर अध्यायान सांगता आसा फुडले अध्यायांतू आम्ही ऐकून आसा अर्ग्रेस सुष्मिता सखी माताजी मुखारविंदात करून की कशी एक शापू आमकां वर जावन कन्वर्ट करूं येता म्हणलें ताजें उदाहरण ह्या अध्यायू तेंची पुरो मलगडन गेले आशीर्वाद मागून घेता आनी आयच्या सेशनाक आरंभ करूंक प्रयत्न करता फुडली क्लासांत आमी आयकलें की कलीले प्रभाव आनी कशी परीक्षित महाराजू समीक ऋषीले कुटीरा वचून तानिजत म्हूण सांगून उद्दा निमगोन आयले तांणी उद्दा दीनी म्हूण सांगून तांगेले गळेरी एक सरप घालून माक्षी चमकलेची ते आयकून तांगेले ब्राह्मण पुत्राक मस्त कोप येवचे आसा तो कोप येवन येराईक तांणी शाप दिताची शाप दिवन ताची माक्षी वचून किंची मान रडत तो पोतू अन्ना लेगी अन्नाक मस्त बेजार जाता की उता कसले येराई चुकी करनी जाल्यार तू असल एक शाप दिल्ली मू कसं म्हण आलोचन कर्ण तिले म्हणून आणि समीक ऋषी सीधा वचून तरायाक सांगता अशी अशी पुतांक शाप दिल्लेलो आसा म्हणून हांगा ह्या अध्यायांतू आमी पळयत सुत गोस्वामी सांगता सुरवेरी की रायू तेगेल्या गांवांत मातशें येता आसा आनी ताका आलोचन येता की कसं केल्लें बाव हांव त्या ऋषीला वचून उद्दा निमगोन ना म्हणटना चुकी केल्ली मू
ताजी कतिरी तेगेल पुत्ताने असले का शापूय घालल अस. आता मी वजीर श्लोकांतू पळयत की एक भक्ताले उदाहरण परीक्षित महाराज आमकां दाखोवन दिता अस. आमगेलंतू सगळ्यांकय अनुभव आसका, कोणाय सांगका म्हूण ना आमकां चुकी करतना. आमगेल मन अंतूच दिसता, मन खाता पळय हांव चुकी केला म्हणून. हांगा आमी पळयत परीक्षित महाराज सांगता अस मनांतू ताका रिपेंटन्स येता अस की हांव त्या ब्राह्मणाक उपद्र दिल्लेलो आस, ताका कश्ट अर्पण केल्लेलो आस. देवाले आज्ञा कसा म्हळ्यार ब्राह्मणा तांकां अति इम्पॉर्टन्स दिवन तांकां नमस्कार करता जाल्यार हांव चुकी केलेलो आसा म्हणून तागेलें मन खाता. तें मन खतन ताका कसो दिसता अस की आत्ता म्हाका कसलेय कश्ट येवचे पुरो. ते कश्ट येवन हे हांव केल्लेली चुकी मिगेलांतून शुद्ध जावचे आसा. इते ते कश्ट येवका म्हाका चुकी केल्ल्या का इत म्हळ्यार हांव ते दोनी पंथ तसले एक चुकी करूनच म्हणलें तांकां दिसता. तशी रायाक शापान कसं दिसता म्हळ्यार शापाचे शाप दितना कसं सांगिल म्हळ्यार एक स्नेक बर्ड सरप पक्षी जावन आशिल्लो सरप तक्षक म्हळ्यार पक्षी जावन आशिल्लो सरप ताका येवन चाबीता आनी तागेले देह त्याग जाता म्हणून त्या ब्राह्मण पुत्रान श्रृंगीन सांगिल्लें आसा. आमी पळयलां की श्रीमद भागवतमांतू उत्तराभूतू परीक्षित महाराजाक साक्षात कृष्ण परमात्मा येवन घर बार आसतना तागेलें रक्षण करता आस. तेन्ना एक चूरू त्या ब्रह्मास्त्राचे पुंसाणताय ताका लागिल्ली ना. म्हळ्यार कृष्णान येवन ताका वांचयलेलो आसा. हांगा त्या रायाक परीक्षित महाराज दिसता की आत्ता एक शाप मेळ्ळेलो आसा म्हाका मिगेल मरणाचे 7 दीस भितर हांव मिगेल मरण येता असा म्हूण दिसता. पंचपांडव तांगेले पौत्र जल्लल मितीन आनी भारी होड भक्त कशी पांडवा त्यांनी भक्त आशिल्लेच की कृष्णाले तितलेच भक्ती आनी तेंची परंपरा आयलो परीक्षित महाराजाक दिसता की हे शापू मुगेल लायकाक आयिल्लो आसा, चांगाक आयिल्लो आसा. त्या ब्राह्मण पुत्रान श्रृंगी म्हळ्यार ब्राह्मण पुत्रान म्हाका हे शाप दिल्लो लायक जाल्ले. कितें म्हळ्यार मिगेल मन तसो पुरो की म्हाका हे राज्य सकड मस्त नमुनेरी चंदायर जीवन चलता आस अति सुख जावन ते हांव देवाल खातीर परिपूर्ण जावन यूज करूंक अवसर म्हाका ते देयना म्हळ्यार तांकां मना दिसता. आनी तांकां शिकून काडयत की परीक्षित महाराजाक मन अंतू दिसता आस इतली व्हड राज्य सोडूंक तो तयार आशिल्लो एक शापा मितीन. आमकां सानू एक घर की एक जाग की सोडूंक आमकां मन येना. इत्ती मितीन येना म्हळ्यार आमकां परिपूर्ण जावन दिसो पुरो की कृष्णा वयरी शरणांगती आमगेल पावना म्हणल्यार मस्त पंत आमगेले अटॅचमेंट पुरो नमुने वयर आसता. ते अटॅचमेंट वचका जाल्यार असले एक सिट्युएशन येतना
परीक्षित महाराजान कसं केलं त्याला राज्य भार सोडून दिलंय आणि सीधा गंगा तटांतू वचूक ते अवसर यूज केलं विंगड कसले मग देवा कृष्ण परमात्माला नाव गंगा तटार बैसून काढतस म्हणलं नाही त्यांनी निश्चय करताची असं लेखन नदी इत्मितीन म्हणून अंगा आचार्य त्यांनी सांगता असाची की कृष्ण परमात्माला साक्षात परमात्माला चरण धूळी या नदीन तू ओटस तशीची तुळशी पाल्ले या नदीन तस तिन्ही लोक काही शुद्धीकरण कोर्स तिथल्या पवर या नदीक अस त्यांना असल एक नदीन तू मी गेल्या मरण जाऊ का म्हणाला परीक्षित महाराजांना पळयलं आणि त्यांनी देह त्याग करूक या जागो शोधून काढलं त्यावेळारी परीक्षित महाराजांना गंगा तटांत वचून बसताना असं एक प्रतिज्ञा करताना पूरा जन आणि ज्ञानी तशीची मुनिवर्य त्यांनी या जागेंतू येवचे का तयार जावचे सुरू केलं त्यांनी कसं करताच म्हणल्यार तांकां असल एक अवसर परीक्षित महाराज कसं करत पळोया म्हळ्यार परीक्षित महाराजू थंय कृष्ण परमात्माला परिपूर्ण जावन तागेले मन तांकां दिवचे वतस असल एक अवसर आमी सोडून घालूनच म्हणून तांणी पुरा भायर सोडून थंय येताची असल एक धाम अंत आमकां दिसता की मस्त पंता धाम वतना आमगेले शुद्धीकरणा खातीर आमी न्हावन उदका न्हावन आमगेले आमी केलेले पाप पुरो तांत वच्चो म्हूण सांगून वच्चे जाल्यार असल मुनिवर्या तांणी कशें येता म्हणल्यार आमकां तांत तुकून कसं शिकून काडूं मेळटा म्हणून हांगा परपटांत श्रीला प्रभुपाद स्वामी डिसायपल्सान सांगिल्लें आसा थंय हे अवसरांत व्हडली व्हडली मुनिवर्या तांणी येता आसचे अत्री छैवना श्रद्धावान अष्टनेमी भृगु वसिष्ठ पराशर विश्वामित्र अंगिर मुनी परशुराम इंद्रप्रथम औरव खवासा तशी द्वैपायन व्यास नारद मुनी तशी पुरा नमुनेचे आशिल्ले संत लोक हे आयकून हांगा उट्ट मेळूं येता आसाची कसं म्हूण पळोया हांगा आमकां परीक्षित महाराज कसं करता पळोया म्हणून हांतकून आमकां देवा कृपा आनीकय मेळूं पुरो म्हूण सांगून थंय ओट्ट मेळूं येता आसाची त्यानंतर मस्त देवी देवता तांणी रया तांणी अरुणादय तांणी राजऋषी तांणी पुरा थंय येताची परीक्षित महाराज कसं करता म्हणल्यार इतली व्हड राज्याचे रायू साक्षात परीक्षित महाराजू तांकां पुरा स्वागत करता थंय आनी सांगता तांगेल्या भविश्याची म्हूण सांगून नमस्कार करता आमी
तुकून कसं शिकून कडका आमगेल घरकडे जेव्हा खंयचे एक अवसरांतू वैष्णवा तांगेल मुखार आमकां मेळ्ळी म्हणजे री कृष्ण भावनामृतांतू आमी पळोवचे पुरोची ही वैष्णव प्रणाम करताची आम्ही पूर्ण क्लास जाताची त्या वैष्णव प्रणाम करताची आणि कोणी वैष्णवा त्यांनी ऑनलाईन जाल्लेरी आम्ही या वैष्णव प्रणाम करताची कसं त्या वैष्णव प्रणाम वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हे प्रणाम कसले करचे आमगेले शुद्धीकरणाक तांगेल कृपा वैष्णवा तांगेल कृपा आमगेल वयर पडूक आमकां कसलेय योग्यता ना एक वैष्णवाल मुखार राबूक तेंची हे प्रणाम करतना तांणी आमकां आशीर्वाद दिताची की कशी पुणी कोरून तूं देवा लेगी कार्य करची तशी जावो म्हण सांगून तांणी आशीर्वाद दिताची हांगा आमी परीक्षित महाराजाला उदाहरणान पळयत परीक्षित महाराज मागून घेता आसत तेगेले ಮತ್ತೆ ನೆಲ ಲಗ್ಗೋನು ಪೂರಾ ಜನಾಲೆ ಮುನಿವರಿಯ ತಂಗೆಲೆ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಋಷಿ ತಂಗೆಲೆ ಹೈ ಮತ್ತಿನೆಲ್ಲ ದಡ್ಡೋನು ನಮಸ್ಕಾರ ಕೋರ್ನು तेगेले जीवना अंत्य समयांतू मागून घेतास की कसं कोरका आपणेन मुखार सुनो म्हणून आम्ही या पळयत की ते पूरा ऋषीमुनी त्यांनी पुरा बयसून असताना परीक्षित महाराज तांगेले हात जोड कोरून तांकां सांगतास हे मुनिवर्या त्यांनी पळय हांव म्हाका कसले एक शाप मेळ्ळलो आसा ब्राह्मणपुत्राला तुकून तेंची हांव ह्या नदी तटांतू गंगा नदी तटांतू उपवास कोरून म्हगेले आखिर सांस श्वास ताय म्हगेले देवत्या करूंक हांव निश्चय केला म्हूण मागून घेतास कोणीय कसले एक वैष्णवा त्यांनी भक्ता त्यांनी डिसिशन काढताना ते तांगेले शिक्षा गुरुले जेवो तांगेले सिनियर जावन आशिल्ले वैष्णवा लेगी सांगून कोरका म्हणलेले श्रीला प्रभुपाद स्वामी शिष्या त्यांनी हांगा परपटा सांगता आसाची तेंची ते उदाहरण हांगा परीक्षित महाराजू आमकां दाखोवन दिता आसा तेगेले उदाहरणा मुखांतर कसं केला पूरा ऋषी त्यांनी येवन बशील कडेन त्यांनी नमस्कार कोरून सांगता आसा पळय असल एक अवसर असल एक सिट्युएशन आसा त्या सिट्युएशनांतू हांव असल एक डिसिशन केल्लेलो आसा ते मागून घेता तुमकां सांगता आसा अशें केल्लेलो हांव तुमकां कसलेय आस म्हण जाल्यार तुमकां सांगयेत हांव करचें सम की नेहमी म्हणाले म्हणून तांगेले सांगता आसा तेन्ना आमकां मना करयत की परीक्षित महाराजू कसं टाईप रायू म्हणून आशिल्ले भितर होड भक्तू पूरा तांगेले मालगडे तांगेले सांगून कोरून तांगेले अनुग्रह घेवन तांगेले उत्तर ऐकून मुखार सुन वच्चे तसले एक रायू ध्येय त्याग करूक निश्चय करतास ताका सांगले पुरशील की हो म्हाका कृष्णान आम्हाल घर बांध आसतनाची म्हगेलें रक्षण केल्लेलें आसा तेंची आत्ताय हांव कृष्णाला वचून निमगयता म्हाका रक्षण करी म्हूण तसले अवसर काणी तांणी कृष्णालेची हे अनुग्रह निकेल मुखांतर समीकरशील मुखांतर असल एक उदाहरण दाखयतास आमकां पुरा की परीक्षित महाराजू सीधा
ते मेळ्ळल अवसर परिपूर्ण जावन कृष्णाल हुडगास काणू जीवनंती करूक प्रयत्न करता असं. श्रीमद भागवतम अंतू दोन्ही स्कंदांतू एका अध्यायांतू 13 श्लोकाच परपटांतू विंगडेक असले भक्ताल काणी सांगू असं. तुमका पुरा गोत्तस्ते काणी जाल्यार संक्षेप जावन हांव सांगता. महाराज खटवंग म्हणून महाराज खटवंगाक पुरा देवता त्यांनी आपण वर्ताची कोणाला युद्ध करूक असुरा तांगेले युद्ध करूक. आणि महाराज खटवंग कसं करता म्हणल्यार थंय वचून देवता तांगेले सायडार राबून असुरा तांगेले युद्ध करता आणि जिखवता. तेन्ना भारी खुश जाता देवता तांकां. आणि महाराज खटवंगाला निमगेताची तुमकां कसं जाय वर जावन. तर महाराज खटवंग सांगता म्हाका मिगेला आनी मरण येवचेक कितली समय आसा म्हणून निमगेता. देवता त्यांनी ताची बंदोबस्त करून सांगताच की तुका 1 निमिष आसा आनी मरण येवचेक म्हणून. तेन्ना कुडले खटवंग महाराज कसं करता म्हणल्यार भूमीन तेत्ता मागशी देवलोकात करून आणि सीधा वचून कृष्ण परमात्माले उडगा सारी कंप्लीट एब्जॉर्ब जावन आसता. हंतूय आमकां शिकून काडयात की परीक्षित महाराजू आणि खटवंग महाराजा त्यांनी खटवंग महाराजान कसं केलें ताका इतले सौभाग्य आशिल्लें की देवलोकांत आसा तो पुरा नमुन्याचे सुख सौकर्य आसा. कशी पण कोण मिगेल मरण पोस्टपोन करी म्हणी त्यांनी ते स्वीकार करून घेवन सीधा मुनीवर येल तसले एक स्वभाव दाखयल थी आणि परमात्माले नाव काणू तांगेले देह त्याग करूक तयार आशिल्ल्याची. मुखार सुरू वतना हांगा राय सांगता आसा अति सुंदर 3 श्लोक आसा. जाल्यार स्क्रीनार शेअर करता. राज उवाच अहो वयम् धन्यतमा नृपाणा महात्मानुग्रहणीयशीला राज्ञां कुलं ब्राह्मणपादशौचात् दुरादृसृष्टं बत घर्म्य कर्म. ये परीक्षित महाराज सांगता असं. कोणाके म्हणून का की एनीवन वांट्स टू ट्राय वन. हरे कृष्ण प्रभुजी हांव सांगता की यस माताजी. राजोवाच अहो वहं धन्यतमा नृपाणं मनां महत्तमानुग्रहणीयशीलाः राजनां कुलं ब्राह्मणपादशौचात् दुराद् विशिष्टं गर्ह्यकर्म. सॉरी प्रभुजी. हरे कृष्ण. थँक यू माताजी. हरे कृष्ण. नेक्स्ट श्लोक असा 13-14. तस्यैव मेघस्य परावरेशो व्यासक्तचित्तस्य ग्रहेश अभीक्षणम् निर्वेदमूलो द्विजसापरूपो
यत्र प्रसक्तो भयमास्तु धाते तत्ते पुणे सांगता चुया सांगता तस्यैव मे तस्यैव मेघस्य परावरेषु व्यासक्तिचित्तस्य ग्रहेष्वभीषण निर्वेदमूलो द्विजशाप शापपरोपो यत्र प्रसक्तो भयमाश्च धत्ते अन्य को सांगता समजायनरे तस्यैव मेघस्य परावरस्यो व्यासक्तिचित्तस्य ग्रहेष्वभीक्षणं निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो यत्र प्रसक्तो भयमाशुच धत्ते। हरे कृष्ण। थैंक यू हरे कृष्ण। ಏಂಚ ಟಾಪಿಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಸರ್ ತಮ್ಮೋಪಯಾತಂ ಪ್ರತಿಯಂತು ವಿಪ್ರಾ ಗಂಗಾ ಚ ದೇವಿ ಧೃತಚಿತ್ತಮೀಶೇ ದ್ವಿಜೋಪಸೃಷ್ಟಾ ಕಹ ಕಸ್ತಕ್ಷಕೋ ವಾ दशत्वलं गायत विष्णुगौघाताः ये कोणी सांगतावा वेंगड कोणी हरे कृष्ण शांता प्रभुजी यस मत धम्मोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी धृतचितमीशे द्विजोपसृष्ट कुहकस्तक्षको वा दशत्वरं गायत विष्णुगाथाः। हरे कृष्ण थैंक यू माताजी। या तीन श्लोकांतू आम्ही पळयताच की रायू कसं म्हणून डिसिशन करतास की हांव कसं कोरका असं एक अवसरांतू इत्तिमितीन कोरका म्हणून अंग राय सांगतास की परीक्षित महाराजू की आवा पूरा तुमगेला पूरा नमस्कार करता सर इतली होड श्रेष्ठ जावन अशी पूरा तुम्ही ओट्टू मेळ्ळल आसा जलेरी तुम्ही कसं करतास म्हळ्यारी दुड्डू जेव ऐश्वर्य अशी जागेर तुम्ही येनाची दूर रप्ताची जाली आता एक अवसरांत तुम्ही आईल आस म्हणून 13 श्लोका सांगता आसाची 14 श्लोकात आनी कंटिन्यू करता आसाच की ये ब्राह्मणाले शापा मितीन म्हाका असले एक अवसर मेळ्ळलो आसा इत म्हळ्यार हांव परीक्षित महाराजू सांगता आसा हांव म्हगेल्या कुटुंबा वयरी मस्त प्रेम दवरलेलो आसा आनी तांगेले तुकून दूर रावूंक हांव तयार नाशिल्लो कृष्ण परमात्मू म्हाका दाखोवन दिता आसा की दूर राब तुगेले अंतिम समय येता आसा तू जीव व्यर्थ करून घेऊ नका जीवाच उद्देश कसा म्हणल्यार येंची जन्मान तू मिगेलो तू मागशी यो म्हूण सांगून दिता आसा ते 14th श्लोकांतू परीक्षित महाराज सांगता आसा 15th श्लोकांतू सांगतास की हे ब्राह्मण त्यांनी म्हाका स्वीकार करियस तुम्ही आणि देवाले रिप्रेझेंटेटिव्ह जाय नाशिल्ले गंगेन तू म्हगेले अंतिम समय हांगा म्हाका त्याग कोरका म्हूण आसा हे अवसरांतू हांव कृष्ण परमात्माले चरणारविंदांतू प्रार्थना करता आसा म्हाका
ते तक्षक म्हणले ते सर्पो एम चब्बो आणि म्हाका एक आग्रह ते देह त्याग करतना केदनाय देवाले गुणगान कोरनु विष्णुले गुणगान कोरनु कृष्ण परमात्मा गुणगान कोरनु निगेले अंत्य जावो म्हण सांगून परीक्षित महाराजू आमकां दाखोवन दिता आसा. आमी पळयत की इतली व्हड राय जावन आशिल्ले परीक्षित महाराजू तशीच प्रल्हाद महाराजू ध्रुव महाराज अंबरीश महाराज तांगेल पुरा ಕೆಪಾಸಿಟಿ कसले सगळो राज्य कंट्रोल करची कॅपॅसिटी तांकां आसा. तांकां कॉम्पिटिटर म्हणल्यार नाची. जाल्यार तांणी कसं करता आसाची केदनाय 24/7 निरंतर कृष्णाल नाव काण आसा. तांणी सांगता आसाच की म्हाका हें राज्य कुटुंब कसले नाका. हांव परीक्षित महाराज सांगता आसा म्हाका खाण जेवण कसले नाका तानी कसले नात म्हाका. हांव उपवास करून कृष्णाल नाव काणून म्हगेले जीवन अंती करूं तयार आसा म्हणटा आसा. तशीच आमी पळयला बली महाराजूय कृष्ण परमात्माले वामनाले चरणारविंदांतू नमस्कार करून तागेलें राज्य सोडून वचूंक तयार आसा. मस्त उदाहरण श्रीमद भागवतम म्हणटा आसा. आमकां श्रीला प्रभुपाद स्वामी हांना असले एक अवसर दिला की गृहस्थ जावन ताय कृष्ण परमात्मा सेव करूंक. रूपा गोस्वामी सनातन गोस्वामी जीवा गोस्वामी तांगेल पुरा रचित आशिल्ले भक्तिरसामृत सिंधू उपदेशामृत तांतू पुरा सांगून दिल्ले कशी आचरण करता आमी देवाल्या भक्ती म्हळ्यार आमकां सांगून दिल्ले आसा. कृष्ण भावनामृतन तो देवस्थाना चमकलेरी सकाळीची मंगळारती सूर केलेरी रात्रीताय शयनारतीताय एक नंतर एक सेवा कसलेपुणी असता. ताजे एक सानू नमुनो घरकडे आमी प्रॅक्टिस केलेरी बायल बामणू चरडू पूरा ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ನು कृष्ण परमात्माले गुणगान करूक तयार असलेरी घराची मंदिर शे जाता. आमी मस्तपंत कसं करताची ताका पुरा टाइम ना आमकां एकले इतले एकले आसताची. आमकां हें पुरो नाका ज्ञान मात्र पुरो आशिल्ले लोक आसताचे. बरी वाजून करले पुरो प्रॅक्टिकली करूक आमी तयार आसनाची. सेव करूक तयार आसनाची. भक्ती म्हणल्यार बरीची वाचचे करचे मात्र न्ही. वैष्णवाल सेव करचे उच्चिष्ट हे करचे कोयर कान पुसचे तांकां मसाज करचे तांणी घरकडे येतना तांकां स्वीकार करचे. हें पुरा उदाहरण आमकां श्रीमद भागवतमांतू ह्या अध्यायांत आमकां मेळटा आसा. हांगा मुखार सुनू कसं करता म्हणल्यार परीक्षित महाराज सांगता आसा हांव म्हगेलें राज्य पुता दिवन आयिल्लो आसा आनी थंय आशिल्ल्या मुनिवर्याले सांगता की मुनिवर्या तांणी सांगता आसा ताकले की हे रया तूं हे हे वाव काडलेले भारी लायक आसले. साधारण जण कसं करताच म्हणल्यार तांकां आनिके जीवन मुखार सुका म्हणाल आश आसता. देवाले पूर्ण जावन शरणागती जावच्याक प्रयत्न करता आसा. आमी पुरा तुगेलोट आसाची म्हण सांगून मुनिवर्या तांणी सांगताची. आमी आमकां शिकूंक मेळटा की
पुरा नमुन्याचे पुरा मुनिवर्या त्यांनी वैष्णवा त्यांनी असं ऐकताना आमका भक्ती मार्गांत मुखार सूचक आमका मस्त पुश करताची आणि सपोर्ट करताची. मागीर ते मुनिवर्य सांगता पांडवा गेले पांडवा त्यांनी कसं केलं की तू तशीच मुखार सूचक प्रयत्न करतस त्यांची तू हे राज्य त्याग करचे भारी होड नाही आमका भारी खुश चल्ले तू सांगील ऐकून म्हणून सांगता. तदनंतर सांगतास तू मागशी कृष्ण परमात्माला वच्चिताय आम्ही तुकेलो टसाची म्हणून सांगून ताका आशीर्वाद देताची. तसल एक अवसरारी ही सुखदेव गोस्वामी येताची. सुखदेव गोस्वामी तंगेले आनु व्यासदेव अशिलेच तंगेल आनु आता श्लोक ज्वेलरी शेअर करता 26:2. अंगा सुखदेव गोस्वामीला वर्णन दितास तं दृष्टवर्षं सुकुमारपादा करोरुबाह्वस्म कपोलगात्रं चार्वायतोक्षणा तुलया कर्णा शुभ्रा नमकांबु सुजात कंठम. विवरितस कशी सुखदेव गोस्वामी पळोचे अस म्हणून अति सुंदर जावन 16 वर्षाचे तेगेले भुज खंदो अशी की मजबूत अस म्हणून सांगता सुरवेरी. पायु हातु पुरा दिगु दिगु जावनु तगेले नीडल अति सुंदर देह होड नांकु कानु आणि चंद तगेले भूवी अति सुंदर जावनशील रूप आणि खंट सांगतास येवचे अंतु मुखारसून सांगतासच की निगूढ जातृं पृथुतुंग वक्षसं आवर्तनाभिं बलिवल्गुदारं च दिगंबरं वक्रत विक्रनकेशं प्रलंब बाहुं समरोतमांबम्. आणि तगले खंदो तयाशिले कवर्ड खंदेचे विवरण दिते आसा. तदनंतर नाभीचे विवरण दिते आसा. तशीच तगेले हातू दिगु दिगु हातू अस म्हणले सांगून दिते आसाची. आणि कृष्ण परमात्मा कळर अस म्हणून सांगून येवचे श्लोकांतू सांगता आसा श्यामम म्हणले. तसले सुखदेव गोस्वामी विवरण या अध्यायान दिलेलं आसा. अंगा सुखदेव गोस्वामी का कोणाही अपयलेलं नाही आणि सीधा असल एक अवसर पळोवन ते येईल असं तेंगेले आनु तेंगेले श्रेष्ठ जावन आशिल्ले नारद मुनी सर आशिल्ले परशुराम सर आशिल्ले जागेरी चमकून कोरनो सुखदेव गोस्वामी येता आसा. आम्ही पळयला सुखदेव गोस्वामी मितीन मात्र आमका या श्रीमद भागवतम म्हणलेलं आसा. सुखदेव गोस्वामीना हे
भुईन तू जन्म घेवचेकच तयार नाशिलो म्हळ्यार मायांत पडटा म्हूण सांगून प्रार्थना करून अन्नान अप्पनडचे किल्गी काळा नंतर येवन सीधा वत्त तो घर सोडून मागीर श्रीमद भागवतम श्लोक अन्नान सांगिल्लो आयकून म्हाका शेवन ते शिकून काडटा अन्नाल्या तुकून व्यास मुनील्या तुकून त्या सुखदेव गोस्वामी आजी हंगा गंगा तटान तू परीक्षित महाराजाला पोट आईलस तंग पळयले लेची पुरा मुनिवर्य त्यांनी नमस्कार करताची परपटान संगवस की नारद मुनी आनु सोणू नेदेजण सोणू बाकी पूरा तका साष्टांग नमस्कार करताची हंगा आम्ही पळयत परीक्षित महाराजू तनी आईलेची तंगेले स्वागत करता आणि सुखदेव गोस्वामीक आसन दिता ते बैसुक तंगल सुತ್ತमुत्तू पूरा मुनिवर्या तन्नी बसताची आणि त्यांनी कसं सांगू वत्ताची म्हणाले ऐकूचेक प्रयत्न करता तेन्ना परीक्षित महाराजू तंगेल मुखार वचून साष्टांग नमस्कार घालून अति सुंदर जावन सांगतास हे सर्वश्रेष्ठ मुनिवर्या म्हण सांगून हात हात दोन्ही नमस्कार करून तंगेल मुखार राबताची आणि सांगताची तुमगेल कृपा मितीन आता हे जागो आनीकय शुद्ध जाल्ले म्हणून सांगताची तुम्ही असले एका अवसरान तांकां येयलस आमगेल सौभाग्य या पुरा जणाले तुमगेले आगमन म्हणून सांगता मागीर सांगतास की कोणालेय घरकट जेव राज्यान तू असले एक वैष्णव येवच म्हळ्यार भारी व्हड विशय तांकां आपोड मेळचे तांगेले सेव करूं मेळचे तांगेले पाद सेवा करूच मेळचे आनी आसन दिवचे ताजे व्हड योग कसो आस म्हणून मुगेले आमगेले पर्सनल एग्जाम्पल हांव शेअर करता इंडिया तकून ह्या गांवांत येतना दुबई म्हळ्यार गांवांत आशिल्ल्याची कृष्ण भावनामृतान तू येवचेक मुख्य कारण मामू माई अक्का तांणी ताजे बीज घाललेले आशिल्ले जाल्यार कृष्ण भावनामृतांत मुखार सुचेक हांगा ह्या गांवां येतना दुबईन तू मस्त अवसर मेळ्ळेलो आसा जाल्यार कामा मितीन सांगली की दुबई सोडून असल एक जाग्यार येवकार असल खैमा म्हणल्यार जाग्यार येवकार म्हणून मस्त बेजार जाल्ली त्या वेळार कृष्णा केन्नाय आमकां शुक्रार देवस्थाना वचूंक अवसर मेळटा तशी थंय जाता हांगा कसलें ना आमी येवची गांवांत म्हूण सांगून देवाला एक मागून घेतिल्लें आसा तेन्ना आमगेल्या यात्रा लिडरान सांगलें हरी लिच्च कसो आसा म्हूण पळोवया तुमी वच्चेची मुखार सुयेची हांगा राबका म्हणून हांव हांगा येतना हांगा येवन जेताची असल एक योग मेळ्ळी की मस्त वैष्णवा तांगेले आगमन घरकड हांगा हे जागेन तूं तांकां सेव करचे अवसर पुरा मेळ्ळेलो आसा तेन्ना हे वत्तान म्हाका दिसली की परीक्षित महाराज सांगतास उडगा सैलोपास की परीक्षित महाराज सांगिल्लें असल एक सौभाग्य खंय तुकून मेळटा म्हणून जाल्यार तेन्ना दिसता आशिल्लें की देवाले इच्छाचे उपरी जावन आमी कसलेय करूं नज्ज म्हणून आजी कथा दिता आसतना हे आयची कथा श्री राधाकुंड प्रभुजीन दिवची आशिल्लें तांकां अर्जंट जावन एक मिटिंगाक आजी वचका जाल्लें तेन्ना त्या सौभाग्य श्रीमद भागवतम कथा करूंक अवसर मेळ्ळेलो आसा तेंचे देवान लेक्की लेखे आमकां चुकोवचें जायना म्हणलेलें एक पाट ते
जीवनांत हांगा परीक्षित महाराज आमकां शिकोवन दिता आसा सुखदेव गोस्वामी मुखांतर सुखदेव गोस्वामी स्वागत करून तांगेले की दोन्ही प्रश्न निमगे येतात कसं म्हणल्यार एक प्रश्न कसा म्हणल्यार तांणी निमगे ताची हे जीवनांतू आमी कशी देवाल उडगासू कोरका म्हणून देवाल नांव देवा कशी पूज कोरका दोन्हीचे आमी हे देह त्याग कशी कोरका म्हणाले दोन्ही प्रश्न हांगा सुखदेव गोस्वामीक घालताची आमी आलोचना कोरका सुखदेव गोस्वामी तसले परिपूर्ण जावनशिले मुनिवर्य वैष्णव महाभागवत खैरब्बनाची 39th श्लोकांत तांकां सांगू आसा तांणी खंय भिक्ष निमगोचे चमकलेरी गाई एक दूध काडची तितल्या टायमार आपची खंय 5 निमिष की कितलीची ताजे खंय चढतानी ते राबनाची त्या गायेल हुना हुना दूध घेताची पिवन कोरून वताची तांगेले जीवन चलयताची तसल एक मुनिवर्य महाभागवत आजी हंग ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ನು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ ಕಥಾ सूर कोरुवतसची सुत गोस्वामी नैमिषारण्यांतू या विषय सांगतास तांणी हे प्रश्न निमगोनु परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी ते आसन दिवन साक्षात नमस्कार कोरून ह्या स्कंदाचे एंडिंग अशें आसा आता सगळ्यांक दिसू पुरो सस्पेन्सार एंड केल्ली मू दोन्ही प्रश्न निमगेल मू इतली व्हड 1 घंटे क्लास काडून दोन्ही प्रश्न निमगोन एंड करतना कशी दिसू पुरो आनी कसं करचें बा म्हणून बाकीचे इक्र स्कंदांतू अति सुंदर जावन सुखदेव गोस्वामी हे दोन्ही प्रश्नाचे उत्तर आमकां दिवचे वताची आमी केन्नाय आयकुचे आसा अति सुंदर जावन आशिल्ले हे श्लोक श्रीमद भागवताचे ते आमगेले जीवनांतू केन्नाय आसचो म्हूण सांगून उडगास करून हे श्लोक सांगून हांव हांगा एंड करता हे सुरवेरच्या स्कंदाचे सुरवेरच्या अध्यायाचे 3 श्लोक निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृत द्रवसंयुतम् सुखमुखादमृत द्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरुहो रसिका भुवि बाहुका मुहुरुहो रसिका भुवि बाहुका अति सुंदर जावन आशिल्ले निगम कल्पतरोर गलितं फलम अति सुंदर अति आस्वादन करचे एक फल ये श्रीमद भागवतम त्या श्रीमद भागवतम येवची सेशनातून तुम्ही हे 2 उत्तर तांतून ऐकू येता कोण सांगिले सुखमुखादमृत द्रवसंयुतम कोणाल उकाराविंदातून आयले सुख मुखा त्यांचा जी रुची पळयाची कृष्ण परमात्मा त्या जीवन चरित्र भागवता तांगेल जीवन चरित्र कृष्णाक जोडसून ते अति सुंदर जावन आशिल्ले श्रीमद भागवतम या सुख मुनीन सांगिले कोणा सांगून दिलेले परीक्षित महाराजाक केदन सांगून दिलेले तागेले देह त्याग करतना ताजी मितीन आमकां कसं बेनिफिट मेळ्ळे आम्ही देह त्याग करची फुडें श्रीमद भागवतम ऐकून आमगेल जीवन
धन्य करून घेऊ का म्हणून आम्ही मागून घेऊया. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. श्रीमद् भागवतम की जय. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. कसले चुकी जाला म्हणजे री माफी मागून घेत असं कसले चांगस म्हणजे री तशी श्रेय गुरु महाराज का दादा प्रभु का आणि पूरा वैष्णवात. हरे कृष्णा. कोणाकडे कसले प्रश्न म्हणजे री नेमगो येतात. हरि बोल.